आकाशवाणी पणजी. ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटॅग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन आयचो वाटो क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स. नमस्कार, हांव भारती आणि तुमच्या धावते जिणेची ट्रेनिंग घेऊन हांव आयला तुमच्या आवडीच्या प्लॅटफॉर्मार म्हळ्यार मतदाता जंक्शनार. आणि म्हज्या सांगाताक आसा भारत. नमस्कार इश्टानो, आज बाळगिता की तुम्ही सगळे बरे आसतले. मतदाता जंक्शनाचेर तुमचे स्वागत आसा. भारती, काल राती हांवें एका पुस्तकान वाचलें की वेंचणुकेच्या ह्या सिस्टमीत बऱ्या लोकांकूच उमेदवार म्हणून दवरपाक जाय, जेणे करून खंयच्याय अपराध्याक लोकांचे प्रतिनिधित्व करपाची संद मेळची न्हय. गजाल तर म्हत्वाची आसा. आणि हे पळय, वेंचणुकीची गजाल आयली आणि वेंचणूक काका हाजीर. नमस्कार मंडळी. नमस्कार. नमस्कार वेंचणूक काका. नमस्कार. अरे हांवें कोणाक तरी अशें म्हणटना आयकलें की वोट करप आमचें कर्तव्य आसा. पूण कसलें कर्तव्य? हय हय वेंचणूक काका, प्रस्न तर आमचो आसाच, पूण जाप ना आमच्या कडेन. अरे मागीर आमी कित्याक आसात तर? हां, पळयात भावानो, एका वाक्यान तुमची जाप दिवपाची जाल्यार हें कर्तव्य मनीसकुळाच्या व्यापक भल्या खातीर आसा. पूण ह्या भल्याक कांय लोक हलक्यार घेतात. म्हळ्यार वोट दिवपाक तांणी एक सौदो कसो केला वा कसली देवाण घेवाण. वोट दिवपाच्या बदल्यान कांय बेजबाबदार लोक पयशे घेतात, सामान घेतात. देशा खातीर थोडी तरी नैतिकता राखपाक जाय न्ही. म्हजें अशें मत की बरोबर म्हायती नाशिल्ल्यान लोक अशें करतात. ना ना वेंचणूक काका, आमी असले करनात. आमी सदांच आपल्या विचार पद्दतीच्या उमेदवाराकच वोट घालतात. कितें भारती, बरोबर न्हय? ना, मात्तूय ना. दोळ्या मुखार पड्डो घालून वोट दिवपाक तितलेंच चूक जितलें सामाना बदल्यान वोट दिवप. हेंच तर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. वोट दिवप हें काम म्हळ्यार कसलो जॉब न्ही जो सदच्या गरजाक पुरवठो करपाक करतात. ही एक ड्युटी, कर्तव्य आसा, जापसालदारकेचें काम आसा. आनी हाचो कितें अर्थ काका? हाचो अर्थ असो की तुमी आपलें मतदान करपाचें कर्तव्य फकत अधिकार ह्या नात्यान पुराय करनात. तुमी आपलें कर्तव्य हाजे खातीर पुराय करपाक जाय की मतदान हें एक नैतिकताय म्हत्वाचें आशिल्लें कर्तव्य. तुमी फकत आपल्या फायद्या खातीरच मतदान करनात, जाल्यार पुराय समाजाच्या फायद्या खातीर करतात. दरेक मतदार बरोबर विचार घेवन वोट घालता जाल्यार तो आपले सयत कितल्याच आनिकूय लोकांक फायदो करून घेवपाचें काम करता. लक्षांत दवरात, तुमी जेन्ना वोट घालतात तेन्ना एके तरेन पुराय समाजाच्या भल्या खातीर वोट करतात. वा, वेंचणूक काका ह्यो गजाली कितले बरे तरेन समजायता. हे बरोबर. लोकतंत्र की पहली ताकत है हमारा मतदान. जिम्मेदार यहाँ हर नागरिक की यही तो है पहचान. अपने विवेक से उसे ही चुनोगे जिसमें न हो कोई खोट, तभी तो बढ़ेगा ये देवास हमारा बिना कोई रोक टोक. जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट. वेंचणूक काका आपल्या मतदानाच्या कर्तव्याचो अर्थ समजलो, पूण कर्तव्य बरोबर पद्दतीन आणि सत्याच्या मार्गान आसा म्हणपाचें तें कशें थारावप? म्हळ्यार बरोबर उमेदवार खंयचो तें कशें कळटलें? अरे वा, बेस बरें जालें. नमस्कार इश्टानो. गरमागरम चाये वांगडा गरमागरम चर्चा चल्ल्याश्यो दिसता. मंडळीचो प्रश्न आसा कशें थारावप की कोण उमेदवार बरो आसा तो? हाची जाप सोपी आसा. खुबशे उमेदवार अशे आसतात वा उबे रावतात जांकां कसल्याय अपराधा खातीर ख्यास्त जाल्ली आसता वा जाचेर गुन्यांवाची केस नोंद जाल्ली आसता. हय,
ही गजाल खबर आसा वेंचणूक काका. पूण आमकां कशें कळटलें की खंयच्या उमेदवाराचेर कसलो खटलो चल्ला तो? आता तुमच्या ह्या प्रश्नाची जाप कल्पना सारकी दिवपाक शकतलें. तर पळयात इश्टानो, ह्या डिजिटल युगांत सगळें शक्य जालां. सगळी माहिती आमकां बोटाच्या तोकारूच तर मेळटा. आतां ज्या स्मार्टफोनार तुमी चॅटिंग करतात ताचेर सगळें मेळटा. तुमच्या उमेदवाराची माहिती मेळपा खातीर आनी योग्य उमेदवार वेंचपा खातीर पुराय माहिती नो युअर कॅन्डिडेट म्हणल्यार KYC ह्या ॲपा वरवीं मेळूं येता. हें ॲप वापरून तुमच्या वाठारांतल्या उमेदवारांची शिक्षणीक पात्रताय, तांच्या मालमत्तेचो तपशील आनी आसल्यार तांची गुन्यांवकारी फाटभूंय हांची पुराय माहिती मेळूं येता. हाचेर आदारून खंयच्या उमेदवाराक मत दिवपाचें तें तुमी सोयिस्करपणान थारावंक शकतात. मातशें चाळात आनी मागीर तुमी थारोवपाक शकतले की तुमच्या निर्वाचन क्षेत्रा खातीर खंयचो उमेदवार सारको आसा आनी कोणाक मत दिवप बरें जातलें. अच्छा. हय. खंय मेळत हें ॲप? तुम्ही KYC ॲप प्ले स्टोर वा ॲप स्टोरांतल्यान डावनलोड करूंक शकतात. अपने हक के साज पर सर को उठाकर खुद पे नाज कर, ताकत दिखाकर हर गली नुक्कड़ से सब यही कहेंगे, अब बैठे ना रहेंगे. पळयात, उमेदवारांक आपूण जावन आपली माहिती सार्वजनीक करची आसता. हय, ह्या बाबतींत विस्तारान सांगतले निर्वाचन आयोगाचे सिनियर प्रिन्सिपल सेक्रेटरी श्री NN बुटोलिया. निर्वाचन आयोग पूरी कोशिश करता है कि चुनाव प्रक्रिया साधारण और उचित रहे. मतदाताओं को अपने निर्वाचन आयोग पुरा यत्न करता की वेंचणूक प्रक्रिया सोपी आणि बरोबर जावची. मत दिवप्यांक आपल्या निर्वाचन क्षेत्रांतल्या उमेदवाराच्या अपराधीक मामल्या संबंधान पुराय माहिती आसची. म्हणून माननीय सुप्रीम कोर्टान अनिवार्य केला की दर एक गुन्यांवकारी रेकॉर्ड आशिल्ल्यान उमेदवारान आपले रेकॉर्ड सार्वजनीक करचे. तांणी ही माहिती टेलिव्हिजन आनी वर्तमानपत्राद्वारे लोकां मेरेन पावोवची. राजनैतीक पक्षाय बी आपल्या अपराधीक रेकॉर्ड आशिल्ल्या उमेदवारा संबंधात वर्तमानपत्रां, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म्स आनी तांच्या वेबसायटीच्या माध्यमांतल्यान माहिती दिवची पडटली. हें सांगचें पडटलें की असो उमेदवार निवडपाचो हेत कितें आसा आनी खंयच्या निरअपराधी उमेदवाराक ताच्या बदला वेंचलो ना. राजनैतीक पक्ष हें सांगून सुटपाक शकना की हो उमेदवार जिखपाचो लायकीचो आसा. तांकां पुरेशें कारण दिवचें पडटलें. तर वेंचणूक उत्सवाच्या वेळार तुमी आपली नदर मिडियाचेर दवरात, जेणे करून तुमकां उमेदवाराची म्हायती मेळपाक शकतली. आनी जर मिडिया मार्फत मेळूंक ना जाल्यार आमच्या KYC ॲप वा वोटर हेल्पलायन नंबर सारक्या मजत करपी ॲपांक डावनलोड करात. वा. देव बरें करूं NN बुटोलियाजी ह्या माहिती खातीर. तर आमचे KYC ॲप बेगीन डावनलोड करात. सत्यं भारत शिवं भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनके बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत. मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए. ह्यात आता ऐकूया की हे फावट ह्या प्रोग्रामान खंयच्या आयकुप्यान धाडिल्ले रेकॉर्डिंग आमी तुमकां आयकतले. मैं नंद सागर तिवारी, गोसाईगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से. लोकतंत्र का आधार आपका है मत अधिकार, इसके प्रयोग को यूं व्यर्थ न गंवाइए. आपके मतों का यज्ञ जानते हैं सर्वज्ञ, निज अनुरूप सरकार को बनाइए. चाहिए भविष्य जो संवारना इस देश का, तो मत अनुरूप मतदान करके आइए. कहते हैं सागर गागर भरता है बूंद बूंद, लोक यज्ञ में मत की आहुति पहुंचाइए. लोक यज्ञ में मत की आहुति पहुंचाइए. धन्यवाद. अरे वा, काय बरी गजाल. आमच्या आयकुपी ह्या मतदाता जंक्शन कार्यावळीचो बरो आनंद घेतात आणि एज्युकेट लेगीन जातात. हय, कितलेच फावट तर रिकॉर्डिंग वेचप कठीण जाता आमकां. धन्यवाद.
तर ह्या गजालीचेर लक्ष दिवया आणि वेचणूक काकाली गजाल की आम्ही समाजाच्या वतीन वोट दितात म्हणून जापसालदारकीन काम घेयात आणि मतदान फकत आमचो हक्कच न्हय जाल्यार नैतीक कर्तव्य लेगीत आसा. कर्तव्य म्हणटकच याद जाली पळय. तुमच्या काकीन सामानाचें लिस्ट दिलां तर बाजाराची एक भोवणी करता हां. मागीर मेळची. अरे काका हांवूय बी येता तुमच्या वांगडा. बरें आं भारत भारती, बेगीन मेळची. चला काका या. चला चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे. चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे. चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे. ये मौका चुक जाने ना हम देंगे कभी. चलो अभी चलो चले अधिकार संग वोट देने देश पुकारे. चलो चले आणि भारती आमचें एक कर्तव्य उरलां. गेल्या एपिसोडान विचारिल्ल्या प्रस्नाची बरोबर जाप दिवपी जैतिवंताचें नांव घोशीत करपाक जाय. आमकां खोस भोगली की तुमी व्हडा उमेदीन ह्या क्विजान वांटो घेतात आनी जापो धाडटात. हय, तर फाटल्या एपिसोडान विचारिल्लो प्रस्न कितें आसा भारती? प्रश्न आसलो ELCचो फूल फॉर्म म्हळ्यार पुराय नांव कितें. तर हाची बरोबर जाप आसा इलेक्टोरल लिटरसी क्लब. तर जाप समजली तुमकां? आता जैतिवंताचें नांव सांगचे पयलीं तुमच्या खातीर एक गजाल. आमकां खुबशे आयकुपी जापो धाडटात आनी चडशा लोकांच्यो जापो बरोबर असतात, पूण पुराय नांव वा पत्तो दिलो आसना म्हणून तांचें नांव लॉटरीत धाडपाक मेळना. म्हणून फुडले फावट जापे सयत पुराय नांव आनी पुराय पत्तो धाडचो. हय, आता जैतिवंताची घोशणा करूया. तर गेल्या एपिसोडान विचारिल्ल्या प्रश्नाची बरोबर जाप दिवपी भाग्यवान जैतिवंत आसात श्रीमती तुलसीमाला KR, विजयनगर, मैसूरू, कर्नाटक. तुमकां परबी भारत निर्वाचन आयोगाच्या सौजन्यान तुमचो पुरस्कार तुमकां तुमी दिल्ल्या पत्त्याचेर बेगीनच मेळटलो. हय, आणि ह्या एपिसोडाचो प्रश्न जावन आसा तुमच्या मतदारसंघातल्या उमेदवाराचे शिक्षण, जमीन जुमलो, मालमत्ता आनी गुन्यांवकारी फाटभूंय तपासपाक खंयचे ॲप तुमकां मदत करूंक शकता? प्रश्न परतून एक फावट ऐकत. तुमच्या मतदारसंघातल्या उमेदवाराची शिक्षण, जमीन जुमलो, मालमत्ता आनी गुन्यांवकारी फाटभूंय तपासपाक खंयचे ॲप तुमकां मदत करूंक शकता? आपापल्यो जापो आमकां व्हॉट्सॲप करात. नंबर आसा 9999031950. कार्यावळ आयकल्ले बद्दल आणि आमचे कडेन जोडिल्ले खातीर तुमकां देव बरें करूं. मतदाता जंक्शनाचेर तुमचो निरोप घेतात. परत मेळुया निर्वाचन विशया कडेन संबंधित आणि एका रोचक विशया सयत. तो मेरेन आमच्या दोगांचो नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम. मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.